नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिना खणीक एकूच गेट, खणी भोंवतणी तारेची वंय. मिनाचे येरादारीची म्हायती आदल्या दिसा दिवप कांयच शक्य ना. गोवा मायनिंग संघटनेन केलें स्पश्ट. खणींच्या गेटीचेर सीसीटीव्ही घालपाक कंपन्यो तयार. गोंयकारांक चड करून पावसांत 2.5 म्हयने मेळचे ना दर्याचें नुस्तें. यंत्रिकी नुस्तेमारीचेर बंदीचो काळ सरकार वाडोवंक सोदता. 45 दिसां वेल्यान 75 दिसां मेरेन. गोंय फीश बोट ओनर्स असोसिएशनान केली मागणी. तीन जुनाक अण्णा आनी रामदेव बाबाचो दिल्ली जंतर मंतराचेर एकठांय उपास. मात आंदोलनां एकठांय नात. सक्षम लोकायुक्ता खातीर टीम अण्णा आंदोलन करतली खर. लोकपाला खातीर जुनासान आंदोलन. पंचायत प्रभाग पुनर्रचणुके वेल्यान कोफुजांव. वेंचणूक आयोग म्हणटा पंचायत संचालकान कळंगूट पंचायती विशीं काडल्या ती दुरुस्ती अधिसुचोवणी कायद्यांत बसना. बीडीओ, पंचायत सचिव, क्लार्क आनी तलाठ्याक निलंबीत करपाची शिफारस. आनी जीपीएलाच्या फायनलीत साळगांवकारान पयल्या इनिंगेत काडले 223 रन. सर्वोदयाच्या दर्शन मिसाळ आनी बाळकृष्ण जडेजान मेळून काडल्यो 7 विकेटी. सर्वोदयान 2 विकेटी वगडावन काडले 49 रन. आता खबर विस्तारान. मिना खणीचेर ट्रकांक भायर भितर येवंक एकूच गेट दवरची आनी पुराय खणी भोंवतणी शिमेर तारेची वंय घालपाचो खाण खात्याचो आदेश गोवा मायनिंग संघटनेक मान्य ना. म्हाल कितलो काडटले आनी खंयच्यो गाडयो वापरतले हाची म्हायती आदले दिसा दिवपूय शक्य ना अशें संघटना म्हणटा. संघटनेन खण संचालकाक मेळून ह्यो गजाली तांच्या कानार घाल्या. मात गेटीचेर सीसीटीव्ही बसोवंक मायनिंग कंपन्यो तयार आसात. पळयात हो रिपोर्ट. कांय दिसां फाटीं खण खात्यान एका आदेशा वरवीं खण कंपन्यांक कांय गजाली करपाक सांगिल्ल्यो. खणीच्या शिमेर तारेची वंय घालची आनी ट्रकांक खणी वेल्यान भायर भितर येवपाक एकूच वाट दवरपाच्यो अटी घाल्ल्यो. खण कंपन्यांक मात हो आदेश मान्य ना. तशें करप शक्य ना अशें गोंय मायनिंग संघटनेन खण खात्याक कळयलां. मात मीन येरादारीचेर नदर दवरपाक गेटीचेर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसोवंक कंपन्यो तयार आसात. आमी तातूंत डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी ताका एक्सप्लेन केलें की फेन्सिंग पॉसिबल ना. एक जाल्यार बार्ब्ड वायर फेन्सिंग गोंयांत प्रोहिबिटेड आसा आनी दुसरें म्हणल्यार केन्ना केन्ना खंयचे मायनीच्यान रोड बी गेल्या विलेजीचे कोणाचे एडजॉयनींग मायनाक रायट ऑफ वे दिला तेन्ना फेन्सिंग जावची ना. मात्र आमी कंट्रोल दवरतले आनी खंयचे मायनीक एक आवटलेट दवरूंक शकना कित्याक तो ट्रॅफिक इतको जातलो ती गांवांत त्रास जातले. ताका लागून एकाच्यान मायज तांकां आवटलेट आसता. पूण आमी हें एग्री केलें की आमी वे ब्रिजा वयल्यान कंट्रोल करतले. प्रत्येक एक्झीट पॉयंटाक वे ब्रिज घालतले आनी सीसीटीव्ही मॉनिटरींग करतले. दुसऱ्या एका आदेशा वरवीं खात्यान खण कंपन्यांक खणी वेल्यान दर दिसा कितली मीन येरादारी जातली ताचो अहवाल आदल्या दिसा खात्याक दिवचो अशेंय सांगिल्लें. तशें करप शक्य ना अशें संघटना म्हणटा. गोंयाच्या सर्कमस्टान्सीसान गॅरंटी ना कारण की फाल्यां कोण ट्रक येतले तें म्हाकाच खबर ना. तांचे नंबर खंयच्यान दितलो हांव. जाल्यार आमी हें एग्री केलें की आमी फुडल्या दिसा ताका रिपोर्ट धाडटले. ते एग्री जाला की फुडल्या दीस पर्यंत जर धाडले जाल्यार ओके आसा. आतां वर्कआवट हें चल्लां की तांच्यांनी कितें तरी सॉफ्टवेअर डेवलप करूंक जाय की आमी खंयच्या फॉर्मेटान धाडटा आनी ते खंयच्या फॉर्मेटान रिसीव करतले पळय ते आमी वर्कआवट करता तांचे कडेन आनी डायलॉग चालू आसा. मायनिंग लिजा विशीं आनी हेर परवान्यांची डॉक्युमेंट खात्या मेरेन पावोवप मात खाण कंपन्यांनी आदेशा प्रमाण चालू केलां. एकंदर अडचणी पळयल्यार ह्या परिस्थितीत मीन उत्खनन आनी बेकायदेशीर मीन निर्गतीचेर मीन खाते कशें नजर दवरतले हो एक मोठो प्रस्न आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. गोंयकारांक आतां चड करून पावसांत 2.5 म्हयने दर्याचें नुस्तें मेळचें ना. पावसांत यंत्रिकी नुस्तेमारीचेर बंदीचो काळ सरकार वाडोवपाचो आसा. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा नुस्तेमारी वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक विश्वासांत घेवन हो निर्णय घेतले. म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंय फीश बोट ओनर्स असोसिएशनान बंदीचो काळ वाडोवपाची मागणी केल्या. ही बंदी सध्याच्या 45 दिसां वेल्यान चड करून 75 दिसां मेरेन वाडटली. 15 जुनासावन दर्यांत ट्रॉलरांनी नुस्तेमारी बंद जाता. एक डिमांड गायला आमकां एक पावर ब्लॉक म्हणटा तो जावो तेजेर आमकां कितें सबसिडी दिवची म्हणून गव्हर्मेंटान
दुसरो म्हणटा तो पॉयंट हा आमची ती फिशींग बॅन पळय हा तेजेरूय आमी डिस्कशन केल्लें हा आमकां आमची एक डिमांड हा फिशींग बॅनाचें आमकां कशें जाय तें फिशींग बॅन तेवूय आमी ताका सांगलेलें हा तिसरें म्हणटा तें आमी एक फीश फॅमीन म्हण आमकां लास्ट इयर कांय नुस्तें नासलें सो फीश फॅमीन म्हण डिक्लेअर जावन आमकां कितें एक पॅकेज दिवची म्हणून फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड हे 3-4 पॉयंट आमी तेज्या फुड्यान गायले सो आमी तेणें आमकां सांगलां की तो ते सगळे पॉयंट सारकें सिस्टमॅटीक डिस्कशन करून सगळें स्टडी करून मागीर आमकां तो ही विल गेट बॅक टू अस म्हणून तेणें एक डिमांड घायलो की फिशींग बॅन इनक्रीज करचो म्हणून आमी सांगलां की तो इम्प्लिमेंट जावचो म्हणून कित्याक आतां जायतें नुस्तें उणें जायत गेलां सो आमी फूल कॉपरेट करूंक रेडी आहा प्रोवायडेड इट शूड बी अ कंप्लीट बॅन इवन द आउटसायड ट्रॉलर्स आउटसायड स्टेट पळय येवन फिशींग करता हे बॅन पिरियडाक तेवूय बंद जावपाक जाय आनी आमचे पासून गोंयां आख्खें टोटल फिशींग म्हणटा तें बंद जावपाक जाय आतां सद्याक आमी 45 डेज बॅन ऑब्जर्व करता आमी तेमी गव्हर्मेंटान प्रपोजल घायला की 2 म्हयने करचे म्हणून आमी रेडी आहा इवन अडेज म्हयने रावपाक पण इट शूड बी अ कंप्लीट बॅन At present the ban is for 45 days so they are ready to take it up for 75 days so they want that period to be given to them. That's their only demand. Any other demand apart from this? They have put a lot of demands. Travis here, I'm sure he'll fulfill their demands. So let's hope so. तीन जुनाक अण्णा हजारे आणि योगगुरू रामदेव बाबा दिल्ली जंतर मंतराचेर एकठांय उपास करतले मात तांची आंदोलनां एकठांय आसची ना अशें टीम अण्णान स्पश्ट केलां आयतारा कोर टीम अण्णाची बसका जाली राज्यांनी सक्षम लोकायुक्त नेमपा खातीर टीम अण्णा आंदोलन खर करतली गोंयच्या लोकायुक्ताचेरूय टीम अण्णान नजर दवरल्या तशेंच संसदेत सक्षम लोकपाल विधेयक पास केलें ना जाल्यार जुना सावन देशभर परत आंदोलन उबारपाचो निर्णय टीम अण्णान घेतला अपने स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में गोवा में तो आने वाला है क्योंकि गोवा के चीफ मिनिस्टर ने तो इलेक्शन के बाद खुद ही आश्वासन दे दिया था कि 100 दिन के बीच में उत्तराखंड जैसा इंडिपेंडेंट लोक आयुक्त लाएंगे हम उस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोगों ने लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ है उस पर बाबा रामदेव समर्थन करते हैं लेकिन कोई हम लोगों का ना तो साझा प्लेटफॉर्म ना कोई साझा कैंपेन इस पर नहीं है लेकिन इन दोनों मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन है जो कि देश के मुद्दे हैं पंचायत प्रभाग पुनर्रचणूक आणि आरक्षणाचे कुफुजांव सोंपना कळंगुटे पंचायतीविशयी पंचायत संचालकान काढल्या त्या दुरुस्तीची अधिसुचोवणी कायद्यात बसना अशें राज्य वेंचणूक आयोगान सरकाराक स्पश्ट केलां कायदो पाळून ती अधिसुचोवणी परत काडची वा कळंगुटेची वेंचणूक 6 दीस फुडें धुकलची अशें वेंचणूक आयुक्तान म्हळां बार्देशाचो बीडीओ कळंगुटेचो पंचायत सचीव क्लार्क आनी तलाठ्याक निलंबीत करपाची शिफारसूय आयुक्तान केल्या सोमारासान पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज घेवपाक सुरवात जाता कळंगूट पंचायत प्रभाग पुनर्रचनेविशयी पंचायत संचालकान काडिल्ली दुरुस्ती अधिसुचोवणी मानून घेवंक राज्य वेंचणूक आयोगान न्हयकार दिला वेंचणूक आयुक्तान सरकाराक कळयलां तें अशें 14 एप्रिलाक काडिल्लो फेररचणूक आदेश फाटीं घेवपाक 21 एप्रिलाक काडिल्लो नवो आदेश मानून घेवपाक वेंचणूक आयोगाचो न्हयकार उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं उण्यांत उणें 5 दीस आदीं मतदार यादी जाहीर करप वेंचणूक अधिकाऱ्याक बंधनकारक कळंगूट पंचायतीची वेंचणूक 6 दिसांनी फुडें व्हरात नाजाल्यार 14 एप्रिलाच्या आदेशा प्रमाण वेंचणूक घेतले बार्देशाचो बीडीओ कळंगूट पंचायतीचो सचीव तलाठी आनी क्लार्कांक निलंबीत करून चवकशी करची कळंगूट पंचायत घुसपागोंदळाक कोण जबाबदार ताची चवकशी करून बेगिनात बेगीन अहवाल दिवचो सोमारासान पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज घेवपाक सुरवात जाता पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव